नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. नवे वर्स जरी लागलें तरी पन्ने विशय सोंपनात. वर्स नवे, विशय पन्ने आनी थोडे विशय नवे, थोडे नवे वर्साचे. अशा एका विचित्र परिस्थिती भितर आमी आसात. पण म्हजें नशीब इतलें बरें की जे वांगडी म्हाका फाटल्या वर्साक मेळ्ळे तेच वांगडी म्हाका ह्या वर्साकय मेळटात. आनी खूब म्हज्या तकल्या भितर जो घुसपागोंदळ आसता आनी गुंतागुंत जी आसता ते विस्कटावन सांगतात. पड्ड्या मुखार कितें चल्लां, पड्ड्या फाटल्यान कितें चल्लां, हे 2024कय ते तुमकां सांगताले, 2025कय ते तुमकां सांगतले. विशय कितें तेही आयचे जाणून घेवया. पण पयलीं पांडुरंग बाब गांवकर, जोयल बाब अफान्सो, लौकीक बाब शेलकर, नव्या वर्साक तुमकां ह्या पयल्या रावंड टेबलाक येवकार. आनी पयलो विशय आसा तो नवे वर्साचो धरून सुरवात करया की प्रत्येक मनीस सूट सांगपाक लागलो लास्ट विकाक आमकां की गोंयाक वचनाकात. गोंय सामकें बदनाम जालां. मागीर 2-3 इन्सिडंट्स जाले जंय ट्युरिस्टांचेर हल्ले जाले. 2-3 इन्सिडंट्स अशे जाले की जंय तुगेले भुरगे ड्रग्स घेतना मेळ्ळे. अशी प्रकरणां जातकीर आमी टूल किटवाल्यांक खरी ठरयल्यात काय आमी कितें तरी शिकल्यात पांडुरंग बाब ह्या सगळे प्रक्रियेंतल्यान? म्हाका दिसता की एका 2 गजाली आसा की पयली गजाल अशी की हे जे शेक ओनर रेस्टॉरंट आनी कितें बिचार जे टाउट्स जे भोंवतात आनी लोकांक मागीर एक्स्ट्रा चड रेंट घेवप असो कितें जो विशय चलता, ट्युरिस्टांक तांचो इन्सल्ट करप, ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो गोंयांत चलतात त्यो गजाली स्टॉप जावपाकूच जाय प्रमोद. कारण ट्युरिजम हो गोंयांतल्या हेचो खरो म्हटल्यार आर्थीक कणो. म्हणजे तो इकॉनॉमी जी आसा गोंयची ती आमच्या सगळ्यां कडेन ती रिलेटेड आसा. दुकानां आसत, ती हॉटेलां आसत, ती रेस्टॉरंट आसत, ते नायट क्लब आसत, सगळ्यो गोश्टी, वायन शॉपा पासून टॅक्सी मेरेन ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा ह्यो ट्युरिजमाक रिलेटेड आसा. सो म्हाका दिसता ट्युरिजम हे आमी सांबाळून दवरपाक जाय. आनी ह्या म्हणजे आमच्या देशांत सगळ्यान जर बाकीची राज्यां जर पळयलीं जाल्यार गोंय आनी केरळ ही 2 स्पेशल राज्यां. आनी गोंयांत पर्यटकांक स्पेशल ट्रिटमेंट मेळपाक जाय. गोंय हे स्पेशल राज्य सगळ्या खातीर. आमकां स्पेशल स्टेटस मेळपाची गरज ना. गोंय आसा स्पेशल. सो म्हाका दिसता की आमचे ह्या लोकांचे बिझनेसमॅन जे आसात ते स्टेक होल्डर ते हेतुरले ते कांय जाण त्यांचो म्हाका दिसता चुकपाक लागला. जे तरेन मर्डर म्हणून अटेम्प्ट टू मर्डराचे हल्ले आनी जातात, ट्युरिस्टांक जे मारतात, हे सामके चुकीचे प्रकार गोंयांत घडपाक लागल्या. पूण प्रमोद हाचो अर्थ असो न्ही की गोंयाचें ट्युरिजम कमी जाला, गोंयांत कोण येयना, गोवा में मत जाओ, हे जे चल्लां पळय हे सगळे पेड इन्फ्लुएन्सर. हाचेर हांवें एक बरयल्लो आर्टिकल आनी हांवें स्टॅटिस्टीक दिली की 2019 प्री कोवीड गोंयांत कशे लोक येताले, कितले लोक येताले आनी पोस्ट कोवीड जो आसा 22, 23, 24 आतां लोक कशे येतात ते. सो कांयच फरक ना. वयल्यान प्रमोद 23, 24 संख्या वाडल्या. जी 19 नाशिल्ली, 18 नाशिल्ली, 17 नाशिल्ली, त्याच्याकून मातशी 1,50,000 अशी मातशी वाडल्या आनी वाडटा. सो म्हाका दिसता गोंयचें ट्युरिजम म्हणजे जर ट्युरिस्ट कितले येता असो जर विचार केलो जाल्यार ट्युरिस्ट वाडत आसा. पण लोक आज कॅबिनेटाक ह्या गजालीचेर भासाभास जाली. नक्की कितें जालें? कारण आज कॅबिनेट जाली. बाकीचे विशय आमी कॅबिनेटाची उलोवया, ते तशे कितें मोठे सारके हे नात. बट ऑन द सायडलायन्स ऑफ कॅबिनेट आमकां सामकें सोर्सिसा कडच्यान कळटा की ह्या विशयाचेर चर्चा जाली. नेमकी चर्चा कितें जाली, कित्याक जाली, कोणें केली? हो जो विशय एजेंडा जे कंप्लीट केले कॅबिनेटांतल्यान, सो ते कंप्लीट जाले उपरांत मंत्री बसून जे बाकीचे विशय डिस्कस करतात त्या वेळार येयले 3 मंत्री, 3 वजनदार मंत्री ह्या विशयाचेर उलयले. एके मंत्र्यान स्टार्ट केलें उलोवपाक, दुसऱ्या मंत्र्यान मागीर ताका सपोर्ट केलो, तिसरो मंत्री तेजेर उलयलो. 3 मंत्री म्हाका कळटा जे सारके प्रामुख्यान उलयले ह्या विशयाचेर. ते पयलीं ते इन्फ्लुएन्सराचेर ट्युरिजमाचेर वयच्या पयलीं गोंयची जी इवन मुख्यमंत्र्याची जी बदनामी जाताली वा तेच्या सरकाराची जी बदनामी, तेजे टूल किट म्हणून जो प्रकार येयलो तेजेर टूल किट कितें तेजे मुळा पर्यंत वचपाक जाय असो विशय मंत्र्यांनी मांडलो. आनी ते करता आसतना इल्लेले ते एक फोकसींग CM आसले तेजे उपरांत ते स्टेटीकूच बातपाक लागले. तेजो वेगळो इम्पॅक्ट जावपाक लागलो. आनी तेजे उपरांत फाटोफाट ट्युरिजमाचेर जे एटॅक जालो पळय, ट्युरिजम इंडस्ट्रीचेर एटॅक जालो, ते विशय सगळे विशय चर्चेक आयले. आनी मागीर मंत्र्यांनी असो एक दबाव घातलो की बाबा हेजे मुळा पर्यंत वचपाक जाय. सो मुख्यमंत्री अशें आयको येता की मुख्यमंत्री म्हटलां तेणी करपाक जाय, पण तितले स्ट्रॉंग म्हणजे कितें तरी फॉर्म करता, टीम फॉर्म करता वा कितें तरी कंप्लेन करता वा कोणाक तरी असायन करता अशें कांय डिस्कशन जाल्लें आमकां आयको येना.
पण ट्युरिजमाचे स्पेशली मागीर तेंच्यांनी मिटिंग्स बी घेवपाचे म्हणजे स्टेक होल्डरां कडेन मिटींग वा ते विशय आहा ते सगळे हाताळपाचे अशे मिटींग बी स्टार्ट करपाचे आहा ते आनी हो विशय जो टूल किट मेरेन तो आतां ट्युरिजमाचे म्हणजे हो विशय आयच्या कॅबिनेटाक मंत्र्यांनी असो लावन धरून अशे ते उलयले ते मिटिंगे हाच्या. एक पंगत बरें जालें की पयलीं हेच्या पयलीं गोंय जमनी विकता म्हणून एक टूल किट सुरू जालें, मागीर टुरिजमाचें सुरू जालें, मागीर सीएमाचें सीएमाच्या नांवार पर्सनल हेजेर सुरू जालें. सो इतलेच ओगी आशिल्ले सगळे मिनिस्टर. पूण आयज म्हाका दिसता हांव एका मिनिस्टर उलयलो, म्हाका दिसता की आयज 2-3 मिनिस्टर जे आसात ते सामके एग्रेसिव्हली तेंच्यांनी सीएमाक सांगलें की इन्वेस्टिगेट कित्याक करिना स्टेट गव्हर्मेंट ह्या विशयाचेर. मागीर ताच्या सीएमान कितें म्हळें? करपाक जाय अशें उत्तर खंय तेणें दिलें. हांवें विचारलें त्या मिनिस्टराक करतली काय म्हणून, करतले काय म्हणून. करपाक जाय अशें सीएमान म्हटलें आनी मिटींग घेवया नेक्स्ट वीक कारण अशें म्हटलें म्हणून. पूण म्हाका दिसता इन्वेस्टिगेशन जावपाचें काय चिन्ह दिसना. मातशें काय येवना म्हाका मुद्दम एक गजाल हांगा नमूद करपाक जाय. आमचे फाटले रावंड टेबलाचेर जॉयल बाब आमी ह्याच गजालीचेर चर्चा केल्ली. थंय पांडुरंग बाब तुवें अशें उलयत म्हणिल्लें की कांय जाणांक दुबाव आसा की हें भितरल्यानूच चलता म्हणून. म्हाका ते रावंड टेबल सोंपतकीर 2 मंत्र्यांचे फोन आयले. आमी इतलीं उलयले त्या रावंड टेबलाचेर, तांणी त्या खंयच्याच गजालीचो उल्लेख केलो ना. ताणें डायरेक्ट तुगेल्या त्या कमेंटाचो उल्लेख केलो. तुमी म्हणपाक बाकीचे उलयल्या पळय ताजेर म्हणपाक आमी आर्ग्युमेंट्स घालपाक शकतात, सारकें चूक बरोबर हें बी म्हणून. पांडुरंग बाबा म्हणपाक ताचो मुद्दो काडलो पळय, कोण तरी भितरलोच आसा म्हणून हें करपी, तो मुद्द्याचेर म्हणपाक तुमी आनी उलोवपाक जाय आशिल्लें. सो हांवें तांकां सांगलें फुडले रावंड टेबला म्हळ्यार हांव पांडुरंग बाबा विचारता हाजेर चड उलोवप शक्य आसा काय म्हणून. ताजे पयलीं आज मंत्रीच कॅबिनेटाक उलयले. हें कितें आतील भेदी बी हांवें ना फोन केल्लो न्ही ते इज मे बी म्हणजे कशें आसा भायर तुवें लास्ट टायम म्हटलें पळय भायल्यो इंडस्ट्री कोण आसतले कंपनी बी म्हणून. म्हाजो म्हणपाचो हें आशिल्लो की विदीन द बीजेपी आसूं शकना, सरकाराचें आसूं शकना, गोंयकार कोणूय आसूं शकना, आसूं शकता अशें म्हाका म्हणपाचें आशिल्लें. इट म्हाजो अर्थ असो की कोण तरी हांव पॉयंट आउट कोणा कडेन करता असो. म्हाका मिनिस्टरान आयज एका म्हटलें की तुवें जे पळय उलयला की भितरलो आपूण तें सांगलें म्हणपाक लागलो आयज सीएमाक की आमचेच लोक करता काय कितें म्हणून. हय तुगेलो तो भितरलो हें बरेंच ट्रेंड जालें. हय सो ते खंय जगार जालें ना, कॅबिनेटा भितर जालें. म्हणून म्हाका म्हणजे हेरचें म्हणून सारकें नाच न्हू हांचे ते एकामेकाचेर कितें तरी करत आसतात ते. तर जॉयल बाब भितरलो भायलो वेलो सकल्लो तुका कितें दिसता? प्रमोद, भितरलो भायलो इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग डिबेट. हय बट मोर देन एनीथिंग एल्स आय थिंक द CM should get to the root of the problem because first the toolkit is about the CM. सो अत्यंत गरजेचें आसा की तेणें मुळात वचचें आनी खंय तरी पळोवचो म्हणचो कोण भितरलो ओ कोण खंय आसा तो, बिकॉज इट इज कंप्लिटली हेड ऑफ द स्टेट वीच इज बीन टार्गेटेड आनी एक सिरियस एलिगेशन्स घालून हें केल्लें आसा. सो इट इज बेटर ही क्लियर्स द एअर एंड सी रियली वेदर देर इज समबडी सम मोल इन द गव्हर्मेंट or within the party or outside the party, who it is, he has to clear that. Secondly, as far as influencers are concerned or tourism is concerned, तितून भितर आमी कांयच करूंक शकना कित्याक सोशल मिडियाचेर तूं कोणाचेर हें करतलो. ओके, एनीबडी इवन इफ इट इज अ पर्टिक्युलर पर्सन इज पुटींग अ वायरल वीडियो सेइंग that and expressing an opinion about Goa, you have to accept it. That's his right to convey. And what kind of a this thing? No, but the problem is if that right is kind of weaponized by somebody to defame the state. Now there comes an element of doubt. Yeah. But here we are looking in a different way. आमकडे तीच हत्यारां आसा, आमकडे सोशल मिडिया आसा. The government has impaneled a list of 30 odd social media influencers for different गजाली खातीर. सोशल मिडियाचो एक आउटरीच करचो. Today front page story also. Yeah. So ते एम्पॅनलमेंट जाल्ले महाराष्ट्रान तितून भितर आमी सगळ्यो गजाली दुसरे प्रोजेक्ट केले, इफी म्हण आनी कितें म्हण केले. वाय नॉट टुरिजम? वाय हॅज द गोवा गव्हर्मेंट नॉट promoted tourism? आता तुम्ही नेगेटिव्ह म्हणून बोर्ड मारता. Why not positivity? There you don't have anything to show. You don't have anything to show. You don't have your parties. You don't have your entertainment. You don't have your exposition which happened. कांयच नाशिल्लें आमकडे दाखोवपाक आनी कांयच नाशिल्लें तुमी एम्पॅनल केले तांकांच फुडें हाडून. आतां ऑन 6th of this month, day before yesterday, there is a file which has been moved asking 9 empaneled influencers to start the job of cutting through this negative publicity. Ata 10 months later. So I mean, how are we working then? We should be
ahead of this negativity. We should be anyway proactive because Yeah. tourism is the backbone of our economy right now. Absolutely. Yeah. So Now we are reactive. now we are reactive. Yeah. ना आणि हे आता आय मीन रिएक्टिव्ह म्हणजे आता इतले त्रास पडटले सारखे दॅट वी आर रिएक्टिंग टू सम नेगेटिव्ह Yes. नॉनसेन्स वीच इज फ्लोटिंग आणि ती क्लियर करपाक आमी आतां हें जाल्ले आसले यू शूड हॅव बीन डुईंग दीस रावंड द क्लॉक अर्शीत नॉट ओनली वेन समबडी इज रिएक्टिंग देर आर सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट गोवा दॅट वी कूड हॅव शोकेस. प्रणव दुसरो विशय जो आसा तो राजकीय विशय आनीक काल मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलें की कॅबिनेट रिशफल सद्याक जावचें ना म्हणून. सो सद्याक जातलें 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 वेल्यान सद्याक जावचें ना हें कशें जालें? म्हाका दिसता काय म्हणजे एक अदमास येवपाक हें आसा कारण मुख्यमंत्र्यान म्हटलें की 6 फेब्रुवारीच्यान बजेट सेशन सुरू जातलें म्हणून. ते बजेट सेशन म्हाका दिसता 6 फेब्रुवारीच्यान जायना ते मार्चान जाता. दुसरें मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें तुज्या रावंड तेतून हेडोनान सांगलेलें की तेणी रिशफल जातलें म्हणून. तानावडेन मागीर म्हटलें की नव्या वर्सान रिशफल जातलें केन्ना तरी म्हणून. आतां मुख्यमंत्री म्हणटा की तुर्तास काय जावपाचें ना म्हणटात कळटा काय जावचें ना म्हणून. तर म्हाका अजापशें दिसता की म्हाका दिसता की म्हणजे एक जाणा आमी की बरेच म्हयन्याच्यान ते वयर दिल्ली पेंडींग आसा ते हांगाच्यान काय सारके अपॉयंटमेंट मेळनात. म्हाका दिसता तेच्या उपरांत पार्टी प्रेजिडेंट आनी चीफ मिनिस्टर हायकमांडाक BJPच्या मेळा अशें फाटल्या 5-6 म्हयन्यान केन्ना जावंक ना. सो जो मेरेन ह्यो मिटींग घडोवन येयना तो मेरेन तें काम फुडें वचपाक शकना. सो म्हाका त्या खातीरच तें उरलां. म्हाका दिल्लीच्या इलेक्शना उपरांत कितें तरी गोंयांत हालचाली जावं शकता अशें म्हाका महाराष्ट्राची इलेक्शनां उपरांत लौकीक सारको मुमुरक्यांनी हसता सारको. महाराष्ट्राच्या इलेक्शन चवथ जाली, दिवाळी जाली, नातलां जालीं, महाराष्ट्राची इलेक्शन जालें, आतां पांडुरंग बाब म्हणटा दिल्लीची इलेक्शन. खंय घोडे अडलां? आमी न्हू एक्चुली जुलयाच्यान म्हणजे असेंब्ली सेशना पळय न्हू कॅबिनेट रिशफल करून सेशनाक वयतलो काय अशें जाल्लें. मागीर तेन्ना सावन रावंड टेबलाचेर आमी चर्चा करता म्हणून. मागीर दिवाळी चवथ महाराष्ट्रा इलेक्शन मागीर क्रिसमस जालो न्यू इयर जालें नव्या वर्साक जातलें म्हटलें आतां दिल्ली इलेक्शन एनावन्सूय जालें आनी मुख्यमंत्र्यान तर क्लियर कट स्टेटमेंट केला की सद्या ना म्हणून. मागीर तेणी फुडें म्हटलें की तुमकां इतलें कित्याक बाबा उत्सुकता काय म्हणून. सो ना, आमकां इतल्याच खातीर उत्सुकता आसा कांय मंत्री काम करता तें जर पळयलें जाल्यार जनतेचे हाल जाता थंय. सो आमी एक्चुली इतले न्हू जुलयच्यान CM म्हणटालो रिपोर्ट कार्डूय तयार केला म्हणजे परफॉर्मन्सूय पळयला आपूण ते रिशफलूय करपाचो तेणी खंयच म्हणून आपूण करचो ना वा खूब टायम लागतलो अशें खंयच म्हणटालो करतलो म्हटलें. पूण डिसेंबरान एक दुसरी वावडी आयली की लिडरशिपाचेरूच चर्चा जावपाक लागली. लिडरशीप चेंज जाता काय म्हणून. तेन्नाच्यान हें मातशें दुसऱ्या डायरेक्शनान गेलें म्हणजे एके वटेन रिशफल करपाची चर्चा जाल्यार हांगासर रिशफल जो करतलो तेजेरूच बातमी येवपाक लागली तेजेरूच अशी वावडे येवपाक लागले की बाबा लिडरशिपूच चेंज जाता. कन्फर्म कांयच नासलें. तितून थोडो पॉलिटिकल मुवमेंटूय पळयलो. एक आमदार दिल्ली गेलो तो स्टेटमेंट करूनच गेलो आपूण दिल्ली आपल्या लिडरशिपीन आपयला म्हणून. तेजे उपरांत तेजो परत स्टेटमेंटूय येवना आपल्याक कित्याक आपयलो कोणाक मेळ्ळो कांयच स्टेटमेंट येवना. सो ह्यो गजाली जाल्या उपरांत हे सगळे वेगळे डायरेक्शनान गेले. तेजे उपरांत CMचो तो नव्या वर्साक स्टेटमेंट येयला की रिशफल सद्याक जावचें ना म्हणून. कितें जालें कारण आय थिंक दीस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग इशू. वाय इट इज इंटरेस्टिंग की नॉट ओनली अस ऑन द राउंड टेबल आय थिंक एंटायर गोवा इज युनायटेड इन सेयिंग दॅट देर नीड्स टू बी अ रिशफल बिकॉज बाय नाव कांय मंत्री कितें दिवी लायतात आनी कितें दिवी पालयतात ते दोनी आमी पळयला. ही एक गजाल जाली. दुसरी गजाल अशी की दीस गव्हर्मेंट डज नॉट हॅव एब्सोल्यूट मॅन्डेट. इफ अनादर 7 people शिफ्ट विथ देम दे हॅव द एब्सोल्यूट हाऊस. सो फॉरगेट अबाउट मॅन्डेट बी. सो आनी एब्सोल्यूट नंबर्स बी न्ही एब्सोल्यूट हाऊस तांचे बरोबर आहा. सो कोणाक काडलो आनी कोणाक घेतलो म्हणून कोण कितें करतलो ती परिस्थिती ना. मागीर हें 1 पावल फुडें 2 पावल फाटीं कित्याक हें. म्हाका दिसता प्रमोद की हेजेर आमी आतां उलयता येयल्या फ्रॉम गणेश चतुर्थी दिसता म्हाका दिसता कितें तरी स्टार अलायनमेंट अशें हें जाता न्हू हालता तशें तरी कितें तरी स्टार अलायनमेंट बिटवीन गोवा एंड दिल्ली कितें तरी हालता. एवरी टायम इट सेज आय हॅव सीन दॅट इवन मिनिस्टर्स ऑफ द रिकॉर्ड कन्फर्मींग दॅट डिसेंबरान तरी जातलें म्हणून 100%. सामकें. आनीक जे मनीस येवपाचे आशिल्ले तेय खूश आशिल्ले. दे वर ऑल्सो हॅपी. नो बडी वॉज कमींग ऑन रिकॉर्ड. या आनी वी कूड नॉट ओपनली से दॅट हू आर द पीपल हू आर कमींग ऑन बोर्ड. पूण सडनली डिसेंबर येवन गेलो. आतां जानेवारी येयलो. आतां दिल्ली इलेक्शन जातलें तेजे फाटल्यान आनीक कितें.
सो मागीर पावस लागतलो पावसाक गरमी भितर म्हणपाक इतली करपाक नाका बी म्हणटा. वॉट इज मोर इंटरेस्टिंग प्रमोद इज सडनली तूं पयल्यार आतां मरे सदांच सडनली शी BJPचे मनीस उलयनाशिल्ले ते उलोवंक लागले. हय आय मीन यू कॅन सी सिंग कशें आडोंक लागलें आपटोंक लागलें सारकें. आनी देन यू सी पीपल मेकींग वेरी स्ट्रेंज कमेंट्स. आनी मागीर CMाक एक कमेंट करचो पडटा की प्लीज डू नॉट स्पीक, भायर उलय नाका, भितरूच धरा सगळें. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी टॉक सेइंग दॅट वन मिनिस्टर फ्रॉम साऊथ डज नॉट फिट इन टू द BJP इकोसिस्टम. अरे कितें चल्लां हें आतां सारकें पळय. इतलो चर्न BJPन केन्ना तुका दिसूंक ना. सो पळोवया आतां फुडें कितें जाता तें. वील वेट फॉर रॅली इलेक्शन्स और वी वेट फॉर टिल. आमचें आतां तेंच उरलां कितें जाता तें पळोवया म्हणपाचें. आमगे ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, फ्लॉप द रिकॉर्ड सगळें जालें. सो पांडुरंग बाब लास्ट आमी विशय येता तो BJPची नवीन मंडळां. आतां बातमी येत आहात कभी खुशी कभी गम, कहीं खुशी कहीं गम. BJPचे कार्यकर्ते ह्या नवीन मंडळ अध्यक्षांचेर खुश आहात. बॅलन्सिंग सादप शक्य जालां. ताका आतां प्रमोद खूब उशीर जाला. पयलींच्यानूच ते BJPचे ओल्ड कॅडर जो आशिल्लो, ताचे जे पदाधिकारी आशिल्ले किंवा कार्यकर्ते आशिल्ले ते म्हाका दिसता जवळ जवळ 5-10 वर्सां पयलींच्यान तांकां सायडलायन करप सुरू आशिल्लें. ताच्या तुवें जर पळयलें 2012च्यान आतां मेरेन कितकेशेच लोक काँग्रेसींतल्यान MGतल्यान हांगा आयले, BJPन आयले. त्यांचे कार्यकर्ते गळ्यान ते भाजपाचे भगवे पट्टे घालून आपुणूय BJPचे कार्यकर्ते जाले. सो BJP हेच्या पयलीं जी मंडळां केली ती अशीच आमदार किंवा मंत्री जो कोण हाडला तेजे कार्यकर्ते जवळचे आसा ताका तेजेर स्थान मेळटा. हेका कोण हें करूं शकना कारण तो BJPन येयल्लो आसा तो परत जिखोवंक जायना तो परतो. सो BJPचे मूळ कार्यकर्ते जे आसा तितूंतले म्हाका दिसता कितकेशेच कार्यकर्ते चड पर्संटेज आसपाक जाय, 50 पेक्षा चड आसपाक जाय, जांकां ऑलरेडी भायर तेंच्यांनी हें केलां म्हणजे सायडलायन केलां. आनी आतां जे नवीन भुरगे जे येतात म्हाका दिसता त्या खातीर ती 45 इयर तेंच्यांनी अट दवरली. रिजन तेच आसपाक जाय की यंग भुरगे जे आसात ते BJP कडेन येवचे. सो तसो एक तेणी बॅलन्सिंग केला. यंग भुरगे घेतल्या, आमदार मंत्रीचे लागींचे घेतल्या आनी BJPचे मूळ कॅडरांतले लोक आहात तांकां मंडळाचेर खंय ना खंय हाडून दवरलेले आसा. हय लोक BJPचे ओरिजिनल BJP वाले. जर आमी एक हे जर अशेंच सगळे उरले न्हू जाल्यार थोड्या वर्सांनी आमकां डिफरन्शिएट करपाक जावचें ना. 1-2-3 वर्सांनी सुद्दां खरो ओरिजिनल कोण इम्पोर्ट जाल्लो आमदारां कडेन हें आमकां डिफिकल्ट जाता. हो पयलींचो काय हो पयलींचो अशी परिस्थिती सद्या BJPची आतां BJPची आहा. सो हे जे मंडळ हे जाले तितून एज फॅक्टर आसलो, जिल्लाकू एज तेंच्यांनी घातला. तितूंतल्यान जाता तितले BJPन जंय पॉसिबल आहा थंय आपले मेन ओरिजिनल घेवपाक ट्राय केली. जे संघांतल्यान येयल्ले नाशिल्ले पण BJP पार्टी नाशिल्ले अशें बी आसले. जे परिकारा खातीर पार्टी नाशिल्ले अशें बी आशिल्ले. परिकारा वांगडा तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें करपाक केलें. थोडे कडेन जे आमदार येयल्या भितर तेंच्यांनी आपल्या प्रत्येकाक आपले टिमीन आपलो मनीस जे आसता ते खुबशे कडेन ते येयल्ले आहा ते सक्सेसफूल जाले. आपलो मनीस मेन पोजिशन बॅलन्सिंग करपाचो प्रयत्न जाला. तो प्रेशर आसलो कारण BJPचे ते ओरिजिनल कॅरेक्टर तितले स्ट्रेंथ आहा तेज्यान स्ट्रेंथ आसा. बॅलन्सिंग जाला. प्रमोद it was a tough call, you know, when you have so many cadres coming together. काँग्रेसीचे म्हणनाका आनी खंय म्हणनाका ते आतां जॉयन जाल्या. सो बॅलन्सिंग करपाक खूब डिफिकल्ट आशिल्लें पण तरी BJP वांगडा ते जालें म्हणून एक्चुअली क्रेडीट शूड गो टू देम. दे हॅव बॅलन्स्ड इट वेल. हांव इतल्याचेर थांबता. ह्या बॅलन्सिंगाचे परिणाम बॅलन्स जाला काय बॅलन्स निसरला हें मुखार कळटलें. पण सद्याक म्हाका सगळ्यांची इच्छा आसा की खूब जाण निराश जाले म्हणजे लोक मंत्री न्ही कॅबिनेट रिशफल जावचें ना म्हण. कारण तें जावचें अशी सगळ्यांची इच्छा आसा. तें करचें इतलेंच मागता आनी थांबता. पांडुरंग बाब, लौकीक बाब, जॉयल बाब, थँक्स अ लॉट. पवित्र वाद प्रुडंट. नमस्कार. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.